लोकांकडे कनेक्ट जायात जाल्यारूच गुजरातासारखे जैत मेळटले। प्रधानमंत्री मोदीचो गोंय बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांक कान मंत्र। मोपा उक्तावणा उपरांत आमदार मंत्र्यांबरोबर बसका। बेकायदेशीर रेवेचे धंदे बंद करूंक जमना। हायकोर्टान ऑथॉरिटींक उजरायले। बुधवार मेरेन एक्शन जायना जाल्यार चीफ सेक्रेटरी डीजीपीक आपोवपाची शिटकावणी। आदलो सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची आज 67वी जयंती। मिरामार पर्रीकराच्या समाधीचेर आज आर्गा। मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाक आमंत्रण ना। काँग्रेस फुरियोस। स्वातंत्र्या उपरांत काँग्रेस सरकारान उबे केल्लो एकार एक राष्ट्रीय संस्था काँग्रेसीची प्रधानमंत्र्याक जाप। गोंयांत क्वॉलिटी होम स्टे गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवंक मोठ्या तांकीचे पर्यटन केंद्र करप्या खातीर एअरबीएनबी आनी पर्यटन खात्याची कबलात। पणजे सायबिणीच्या फेस्ताची फेरी 14 ते 18 डिसेंबर मेरेन। अंदू फेरयेक काटछाट। फेरी पॉयंटाकडच्यान हेल्था मेरेनूच। फेरयेच्या दुकानांच्या फॉर्मांक फेरीवाल्यांच्यो गिट्ट्यो। गोंयांत ब्रेस्तार मेरेन मेंढोस वादळाचो पावस। गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास। फाल्यां पावसाचो येल्लो अलर्ट। नुस्तेमारांक ब्रेस्तार मेरेन दर्यांत वचचे न्हय म्हूण शिटकावणी। नारव्या सप्तकोटेश्वरा लागची सरकारी शाळेची इमारत सोऱ्याचो अड्डो। देवळाच्या कामाच्या कामगारांची व्यवस्था। शाळेत सिरिंजा बाटल्यांच्यो राशी। कोपाक बांक टेबलां विद्यालयाचे मध्यालय। सांतिनेज मानसी हार्डवेअरच्या गुदावाक उजो। फायर ब्रिगेडीन 3 वरां फायर फायटिंग उपरांत हाडलो आटपा। शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो असे म्हूण दुबाव। मुन्नालाल हलवाईच्या गाडयेचेर हल्लो आनी ताच्या तोंडाक काळे फासपाच्या प्रकरणात केरिया खांडेपारचो भुमीवरक पुलिसां मुखार सरेंडर। सांजे जामीन। देशात कोविडाच्यो नव्यो 159 केशी। फाटल्या 24 वरांत 7 सोंपले। एक्टिव्ह केशी 4000 सकयल। गोंयांत नवी एक केस। एक्टिव्ह केशी 17। घरातली ई वेस्ट भायर उडो नाकात। 12 ते 17 डिसेंबर मजगती पालिकेन दिल्ल्या नंबरार पत्तो व्हॉट्सॲप करात। ई वेस्टाचो विलो लायात। मडगांवां रोटरी क्लबाची मोहीम। मुंबय हायकोर्टाचो आदलो मुखेल न्यायाधीश दीपांकर दत्तान सुप्रीम कोर्टाचो जुईज म्हूण घेतलो सोपूत। सुप्रीम कोर्टात फेब्रुवारी 2030 मेरेन उरतलो सेवेत। भारत आनी चीना मदीं झगडी। अरुणाचल प्रदेश शिमेर दोनूय सेनेचे पेटले। दोनूय वटेचे सैनीक जखमी। काबुलात फामाद चायनीज गेस्ट हाऊसाचेर हल्लो। हॉटेलात घुसून आतंकवाद्यांनी केलो फारपेट। तालिबान राजवटीत सुरक्षा वेवस्थेविशीं मोठे प्रश्नचिन्ह। चीनात परत कोविड। मोठ्या प्रमाणात तकली वयर काडपाचो भंय। चीनी सरकाराचो हॉस्पिटलां आयसीयू विस्तारपाचो निर्णय। तज्ञांनी दिलो अलर्ट। भारतीय वंशाच्या नागरिकांचेर कॅनडात म्हयन्या भितर दुसरो हल्लो। पीडित सनराज सिंगाक गुळयो घालून मारलो। हाचे आदीं भारतीय वंशाचे बायलेचो केल्लो खून। पंजाबातले तारण तरण पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या रॉकेट प्रॉपेल्ड ग्रेनेड हल्ल्याच्या प्रकरणात हल्लेखोरांक वळखले। पुलीस म्हणटा स्फोटकां आयिल्लीं पाकिस्तानांतल्यान। खोपोली रायगडात मुंबय चेंबुरांतल्या स्कूल बसीक एक्सिडंट। 10वेच्या 48 भुरग्यांक घेवन लोणावळा पिकनिकेक गेल्ली। परत घरा वतना वाटेक परतली। 2 भुरगीं गेली।
पाकिस्तानी सेना आणि अफगाणिस्तान तालिबानामध्ये बलुचिस्तानात पेटले, 6 नागरिकांक मरण, 17 जखमी.